हांव बापा सरशीन वेता म्हणल्यार जेसून आपल्या शिसांक दिल्ली बुजावन आनी धैर्य विशेष. ती बुजावन आनी तें धैर्य जेजूचे हाजरेचें. हांव आसां थंय तुमी आसच्याक म्हणली दैवीक बुजावन जेजूचेर विश्वास दवरलेल्यांक दैवीक मांडावळ व्यक्त करता. पूण आयचे सुवार्थेंतलीं उतरां जेजून आपल्या शिसांक दिल्ले बुजावणेचें थीक म्हणयत. कित्याक आज जेजू ताची भोव आमोलीक उतरां उलयता. जेजू हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सवे सदांच आसतलो म्हणटा. जेजून पवित्रत्म्याक बसावच्यांत परत एक प्रमुख दैवीक हाजेची बसावणी जाता मात्र न्ही, एक महान दैवीक उगडापणी जाता. हांगासर जेजून आपले उपादेश पाळटल्यांक आनी ताचो मोग करतल्यांक वा हेर उतरांनी सांगचें तर ताका सत्मानतल्यांक बापातावन येवचें, बापान दिवचें पवित्र आत्म्याच्या येण्याचें देणें बसयलें. जेजूक आसचो बापाचो मोग, बापाक आसचो जेजूचो मोग, हांकां दोगांयकी आसचो आमचो मोग आनी जेजूचो मोग करचे मुखांत्र हो मोग आमचो करून घेवचें भाग हें सर्व आयची सुवार्ता आमकां सांगून दिता. सर्वाच्याकी चड करून जेजून करून दिल्ली पवित्रत्म्याची वळख आमकां भोव गरजेची. जेजून पवित्रत्म्याची तो स्वताचो आत्मो, सांगात दिवपी आत्मो, मजतदार आत्मो म्हणून करून दिल्ली वळख आमकां भोव फायद्याची आनी ती जुआंवचे सुवार्थेंत व्हळादीक जायत वेतेली.